गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवाळीची फुटल्या उदका पायपलायन पायप फुटून जालो म्हयनो. इन्स्पेक्शनाक जाले 15 दीस तरीकय सरकारी अधिकारी सुशेगाद. दिवाडेकारांचे सुकल्यात कशे. मडगांवात धांवतेकारीक उजो. गाडयेंतल्या लोकांचो वाचयलो जीव. त्या उपरांत गाडयेचो लासून गोबर. पंचायतीच्या बॉर्डरीचेर डिलिमिटेशन करपाचे प्रक्रियेत घोटाळो. चर्चिल आलेमांव आनी बाणावलेच्या पंचांनी उक्तायलो दुबाव. कलेक्टराक जाप विचारतलो सांगले चर्चिलान. 8 आनी 9 मार्चाक घालून घेतलो पावस. 7 तारखे मेरेन गोंय उरतले सुके. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडण्याचे बैलपार न्हंयचेर जो बंधारो बांदतात तो थळावे उदक सांठवून दवरपी आनी हुंवार आडोवपी असो दोट्टी फायदो करून दिवपी आशिल्ल्यान ताका विरोध करचो न्हय. सरकारान थळाव्याचे हित मतींत घेतला. तांणी आपले प्रस्ताव सादर करचे. शेनवारा बैलपार पंप हावसाच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान मिडियाक हे सांगले. बैलपार पंप हावसाच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर प्रमोद बदानीन शेनवारा मिडियाक माहिती दितना सांगले, बैलपारच्या बांद प्रकल्पाचो खर्च 25 कोटी 32 लाख आसा. मार्चाचे निमाणे कडेन तो पूर्ण जातलो. कनालांतल्यान तिळारीचें उदक मोपा विमानतळा खातीर 5 MLD, चॅनल प्रकल्पा खातीर 15 MLD आनी नव्या प्रकल्पा खातीर 30 MLD उदक वतलें अशें ताणें मान्य केलें. त्यांचे मनान दोन तीन गोष्टी मिक्स जाली. एक हा ते ड्रिंकींग वॉटराची इट इज जनरल प्रॉब्लम सगळ्यांक लागता. पण हांगा स्थानीक तेंचे प्रॉब्लम कितें आसा, फ्लडाचे प्रॉब्लम आसा. हांकां फ्लडाक लोकांची घर बुडटा. लो लँग फील्ड जे आसा बुडपाचे ते दॅट इज ओके. पण घराक सद्दां ते भंयन रावता. 2 वर्सांनी बिकॉज ऑफ ह्यूज रेन्स, कित्याक ह्यूज रेनफॉल जाले. वी गॉट अरावंड 10-12 इंचीस पर आवर रेनफॉल केन्ना आमी पर डे रेनफॉल केन्ना आमी पळोवंक ना. तसले रेन ते फावट आयल्या. तसोच दर्या सुद्दां वाडलेले तुमकां खबर आसा. दर्याच्या टायमार ते सुद्दां आयले. सो हांकां हांवें सांगलें कितें की बाबा तुमचो पुराचो अड्रेस करपाक एक सपरेट प्रपोजल दिया. कित्याक दॅट इज अ डिफरंट ऑफीस. पुराचो ऑफीस डिफरंट आसा. ते स्टडी करतले आनी 1.5 म्हयन्यान आमी बसया. हांव येता तांकां कॉन्फिडन्स घेवन कितें तरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन वचून पयशे बी हाडून आनी तें सोल्युशन काडटलें. सो म्हाका ऑलरेडी CMान म्हाका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा लास्ट टायम जो फंड येयला पूल येता तेन्ना. आतां एक बंदारा आसा, बंदारा लो लायन आसा तेन्ना ते करताले दॅट इज ओके. आतां नो थिंग्स आतां नवो ब्रिज आयला. सो ही बंदारा काडून तो नवो टायप ऑफ बंदारा घालपाक जाय जो पाणी स्टोर करूं शकता आनी दुसरी फ्लड स्टॉप करना. तसले आमी बंदारा सुद्दां हितून बंदाराची योजना तुमची आतां काडटले. ही काडटले कित्याक लो लायन बंदारा ब्लॉक करता ताका लागून पाणी भरता. ते काडटले आनी तांकां दुसरे 2-3 सॅम्पलां आसात ते लोकांक सांगला एक जीप करून तांकां दाखयता. सो दॅट ते सगळे सिंक जातले. जो गव्हर्मेंट जो करता ते दोळ्यांनी पळयत जाल्यार तांकां कळटलें बाबा हे सारकें आहा की. फॉर मोपा एअरपोर्टाक लागून सपरेट 5 MLDचें पाणी ऑलरेडी स्कीम चालू आसा. जाणू आतूर आसा ती आतूरूच आसा. हे उदक 5 MLD उदक एअरपोर्टाक वयतले. 15 MLDचे उदक चानेलाक वयतले आनी 30 MLDचे उदक तुयन इंडस्ट्रीक वयतले. सध्या जो कॅनॉल चालू आसा तितून 5 MLDचें पाणी आमी एअरपोर्टाक दिता. आतां एअरपोर्ट जो आसा हे मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाजे एकट्याची बेनिफिटा पळयना. देश राज्य फुल्ल राज्याची पळयता. ताका लागून थोडी आमच्या लोकलाक त्रासूच जातली, तुकाला बेनिफिटूय जातली. आतां तुमकां त्रास जाल्यार फाल्यां बेनिफिटूय जातली. आतां ती जो तेन्ना स्टेटाचो प्रोजेक्ट जो आसा ताका आमी भर दितलेच. ते नो क्वेश्चन तूं नाका हांवें नाका म्हणलो हें नाका म्हणलो तशें कोतायना. ताका भर दिवपाक जाय. गव्हर्मेंटाची इन्वेस्टमेंट आसता. गव्हर्मेंटाची इन्वेस्टमेंट पब्लिकाची इन्वेस्ट आसता आनी ताका लागून ती जातली. ते इश्यू पळयना. हांव ज्यो म्हणटा टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमच्या कॅनॉलाचेर आसा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर समज कॅनॉलाची पाणी बंद जाली जाल्यार एंटायर सिस्टम स्टॉप जातली आनी पिवपाक पाणी नासता लोकांक. शेतकरी पाणी नासता, शेताक पाणी नासता. ताका लागून ही स्कीम काडली. कांय कडेन शेतां करतात थंय बांदांच्यो कागाळी येतात पूण कांय कडेन शेतां करपाची सोडल्यात. तांचे खातीर सरकाराच्यो वेगळ्यो येवजण्यो आसात. लुकसाण भरपाई विशीं वा हेर कागाळी खातीर शेतकारांनी पेडणेच्या सब डिव्हिजन 3त येवन संपर्क करचो अशें तांणी सांगलें. खंय बंदारा लोक वापरता, खंय लोक कंटिन्युअसली तेजेर कंटिन्युअस आसा ते रिपेर करून आमी फुडें दिता. थोडी कडेन लोकांचे नेग्लेक्ट आसा. लोक शेत करिना. लोक शेत करता जाल्यार ऑटोमॅटिकली ते येताले गव्हर्मेंटाक जर अशें लिकेज आसा तुमी करून दिवचें म्हणून ते पेरेनी करताले. सो जो तेन्ना कंप्लेंट आमकां येवंक नासतली. कितें आसली तुमची नदरेक येताले तुमी ते सब डिव्हिजन 3 जो आसा पेडणे ते कंप्लेंट दियात ते आमी करून घेता.
कांय जाणांनी मनीसपणाचे नदरेन आपली जमिनी बंधाऱ्या खातीर मुफत वापरपाक दिल्ल्यो, पूण आतां त्याच कनालांतल्यान उदकाक लागून पेडणे खुटवळ बैलापार सारकिल्ल्या थळाव्या वाठारांत पावसांत हुंवार येता, देखून तांचेर आकांत येयला. आयकात एके शेतकार बायलेची व्यथा. ते उदीक भरता ते अलग असता. हय ते पावसान भरता, कॅनल सोडटा बघ त्याच्याने आमकां त्रास जाता. बरोबर न्हू, ते पाणी चड जाता. पुरो वर्स येता आमकां, येना असो ना. कॅनल ते उदीक सोडत जाल्यार उदीक चड येता, मागीर लोकांच्या घरांनी भरता. कॅनल घरा आतां हेंच्यांनी कितें सांगूंक मेळना. आतां हें काम करता, हेंकां हाडायता आनी ते आयकतले तुका सांग बाबा, तशें आयकचे ना न्हू ते. कॅनलाचें उदक लोक कितें करतलो? लोक म्हणटले तुमी पयशे घेवन घाले म्हणटले. अरे आनी आतां उदीक येता म्हणजे तुमी आनी लोक मारता म्हणटले. दोनूय आतां लोक कशे आहा, दोनूय जाणां. आतां हो हे न्हू, आतां बंदारो आहा, बंदाऱ्याची जमीन म्हाजी, तुजी ही, आनी काय चारांनी घेवंक ना. आतां ती PWC जाली. हो फूल बांदलो, ही जमीन म्हाजी. 43 गांवां थंय गेले. कितके? 43 गांवां थंय गेले. चारांनी आमकां दिवंक ना. आनी ह्या लोकांची आमी सोय केली, आनी हे लोक आतां आमकां गाळी घालता कुटवान. कसल्यो गाळी? बुरश्यो गाळी, कळ्ळें तुका? बैलपारचे उदक उसपून मोपा विमानतळाक वापरपाक व्हरतात असो आरोप करत मंगळारा बैलपार पेडणेच्या थळाव्यांनी बांदाक आनी पंप हावजाक खर विरोध केल्लो. उदक उसपूपाचो प्रकल्प बंद करात, नाजाल्यार मेळावलेवरी आंदोलन उबें करतले अशी पेडणेकारांनी मंगळारा सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. आमची शेतां पाणी उदीक येयलें जाल्यार उदीक आमची शेतां सगळीं वयतली. आमकां आमच्या माय मोहन सगळें करून जेल्ले आसले, आतांचे वचत जाल्यार आमी कितें करपाचें? म्हणजे हांगा शेतां भातां आसा आनी आमी सगळीं जाणां लायव्हलीहूड आमच्या हाजेर डिपेंड आसा. सगळ्यान मेन म्हणजे कितें, गव्हर्मेंटाक आतां सडनली इतलो तांकां स्ट्रेंथ आयला की तांच्यांनी प्रत्येक जाग्याच्या डेव्हलपमेंटा खातीर इनिशिएटिव्ह घेतल्या. चांदेला एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट आसा, पंप हाऊस आसा. परत एका हाजे भितरूच तांच्यांनी परत हांगा एक तांच्यांनी पंप हाऊस करपाचें चिंतलां. अशें करून ते समज प्रत्येक स्टेशनाचेर पंप हाऊस करतात, इतलीं वर्सां हे सरकार आशिल्लें तरी खंय? ओके. आनी हे जेन्ना हांगा तुमी पंप हाऊस करता, नॅचरल रिसोर्स तुमी पिड्ड्यार करून पंप हाऊस कोणा खातीर बांदता? इतलीं वर्सां आमच्या विलेजरांची कळकळी नाशिल्ली, एग्रीकल्चराचो कळकळ नाशिल्लो. हे इंडस्ट्रियल, दीस इज अ रॅकेट. हे कितें चल्लां तें हे प्युअर रॅकेट चल्लां. आमचे सगळे हे जे माड आसात, सुपाऱ्यो आसात, सॉयल इरोजनान सगळे त्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. प्रत्येक वर्सा हांगा फ्लड येता. प्रत्येक वर्सा त्या टायमार सरकार हांगा पावना की बाबा तुमची परिस्थिती कशी आसा, तुमी बायलां खंय रावल्या, तुमकां खाण जेवण कोण प्रोवायड करता? 24 वरां इमर्जन्सी ही तुमी सर्वीस करतात आनी हे तुमी कामां पूर्ण करता. लोकांचो तुमकां माणुसकीचो व्हॅल्यू ना. म्हाजी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसा, फाल्यां समज कितें इश्यू जालो, आमी हे सगळें सोडून सरकाराच्या दारार येवन बसतलीं. गोवा 365 खातीर बैलपार पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. हय म्हटल्यार घर वता, न्हय म्हटल्यार बायल वता अशी कोंकणीत ओपार आसा. दिवाडेकारांच्या वाट्याक अशीच अरिश्टां आयल्यात. फाटल्या पावसांत हे जुवे बुडले. सद्याक पिवपाच्या उदकाच्या उणावाक लागून दिवाडेकारांचे घशे सुकल्यात. दुकाळांत 13वो म्हयनो म्हणटात तशे दिवाडे जुव्याक उदक पुरवण करपी पायपलायन 1 म्हयन्या आदीं फुटल्या. 15 दिसां आदीं फुटिल्ल्या लायनीचें इन्स्पेक्शनय जालें, पण अजूनय दुरुस्ती करूंक ना. गोवा 365च्या जागृत पळोवप्यांनी आमकां हो व्हिडिओ धाडून दिला, पळयात. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव रस्त्या वयल्यान धांवते नॅनो कारीक उजो लागिल्ल्यान कारीचो पुरायेन लासून गोबर जालो, पूण जिवीतहानी जाल्ल्याची बातमी ना. गाडयेंतल्या लोकांक सुरक्षीत वाचयले. उजो पालोवपी दळान घडणुकेच्या स्थळाचेर धांव घेत उजो सरभोंवतणी पातळच्या आदींच आटापांत हाडलो. घडणुकीच्या स्थळाचेर हजर आशिल्ले थळावे सांगतात, गाडयेंतल्यान धुंवर येताच गाडयेंतल्यान ड्रायव्हर सकयल देंवलो. गाडयेंत आशिल्ले लोक भायर येतकच गाडयेक उजो पेटलो. उजो सरभोंवतणी पावचे आदीं उजो पालोवपी दळान घडणुकेच्या स्थळार धांव घेत गाडी कुशीक ओडून काडली आनी उजो पालयलो. पळयात. पयली गाडी ती बंद पडलेली वाटेर 2 फाटी बंद पडली. तो हांगा रावन तो हांगा येयला ताका धुंवरेस पेटलो असो. उजो पेट्टा ते
हे करपा लागले तो भायर सरलो समजा 2 मिनटां भितर उजो वाडलो सारको चड वाडलो उदो बी घालून ट्राय केली म्हळ्यार जावना पार्टिशना फोन मारले ते पार्टिशन पावना म्हणजे आज ब्रिजचं काम चलता न्हू ताका लागून सो मागीर आयले जाल्यार सगळे ट्रॅफिक जाम जाली का त्याच उपरांत मागीर आमी पावले आनी ट्रॅफिक क्लियर केली पुलीस येयले मागीर रोखडीच पार्टिशन येयली गाडी येयली ते मुजो पावलेलो आनी गाडी आमी सायडीक घेतल्या मागीर ट्रॅफिक क्लियर केल्या गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप पेयकार. ग्रामपंचायतीच्यो शिमो निश्चित करपाचो वाद अजून मेरेन चालूच आसा. राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आक्षेप नोंदवपाची वा सुचोवणी दिवपाची 4 मार्च ही निमणी तारीख. पुराय गोंयभरांतल्यान 957 कागाळी आयल्यात. चडशे आक्षेप उत्तर गोंयांतल्यान येयल्यात. गोंयांत जून म्हयन्यांत पंचायत वेंचणूक जातली. SECIन ह्या पयलींच गोंयांतली ग्रामपंचायतीच्यो शिम्यो जाहीर केल्यात. 4 फेब्रुवारीक सुचोवणी दिवपाची, सुदारणा आनी दुरुस्त दाखल करपाची निमणी तारीख. उत्तर गोंयांत सुमार 6,974 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 2,036 कागाळीची नोंद जाल्यात. तिसवाडीच्या भाग एकात वट्ट 110 कागाळीची नोंद जाल्या. बार्देस भाग एकात 271 आनी बार्देस भाग 2त 78 कागाळी दाखल केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बाणावलेचो अस्तमचो आमदार चर्चिल आलेमांव आनी पंचायतीच्या एका गटाक पंचायत वेंचणुके सीमांकन प्रक्रियेत घोटाळो जाल्ल्याचो दुबाव आसा. डिलिमिटेशन एकामेकाच्या शेजारच्या प्रभागा मदीं जावपाक जाय अशें आसलें तरी ताचो एक वॉर्ड एकठांय हाडला आनी पयशिल्ले वॉर्ड गळ्यात. हे विशीं आपूण कलेक्टराक विचारतलो, चर्चिलान सांगलें. गोंयांत पंचायत वेंचणुको चड करून जूनांत जातल्यो. डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया हाचे आदींच जाल्या. वॉर्डाची हद्द वाडोवपाक आक्षेप घेवपाची काल निमणी तारीख आसली. चर्चिलान सांगलें ताच्या मतदारसंघांतल्यान कारमणा सरपंच आनी कांसावलेचो आदलो सरपंच आनी तांचे बरोबर सालारीकारांनी आक्षेप घेतला. पुराय जतनाय घेवन डिलिमिटेशनात सुदारणा करची पडटली. चर्चिल सांगता आमदारान हातूंत कसली भुमिका घेवची न्हय, सरपंचाक विश्वासात घेवपाक जाय. मांडे हांव कलेक्टरा बसपा कितें आसता प्रॉब्लेम डिलिमिटेशन दिलां त्या अधिकाऱ्यांक. त्या अधिकाऱ्यांक समज हांव वयतां हांव एक पंच म्हाका पंचा बसना हिंगा हांव वयतां आनी ताका सांगता की मुगेले वॉर्ड अमके आहा तूं वॉर्ड म्हाका हाडना हिंगा. थोडे कडेन वॉर्ड वायजान एक कडेन 800 जाला, एक कडेन 200 आहा, एक कडेन 900 आहा, एक कडेन 400 आहा. तो डिवायड करपाक जाय म्हणजे डिलिमिटेशन करप म्हणजे वोट एकल्याक कित्याक 900 वोट एकल्याक 200 कित्याक समजता न्हू. त्या कामा लागून डिलिमिटेशन तें आतां तें डिलिमिटेशन कोताय जाल्यार तें कितें करपाक जाय कायद्यान. समज वॉर्ड 1 एक्झाम्पल वॉर्ड 1 समज तूं एक 800 लोक आहा आनी वॉर्ड 2 वो 3 हे दोन लागीं पडना थिंग समज 300 आहा वो 400 आहा वा दितले थिंग घालपाक वता हिंगाचे थिंगाय घालपाक वता. हेणे कितें करपाचें लागीं आहा तें टच करपाक जाय न्हू. बटोची हेडय आनी समज हिंगसून वारकेसून ओळ्यो वचनाका ओळीसून वारके नाका कळ्ळें न्हू. बटोचे सर बडो आतां ही आतां पार्ट 1 आहा पार्ट 2 आहा पार्ट 3 आहा हे बटोचे जावपाक जाय. ओके वॉर्ड तरी तितून एक हितून 2 आनी 3 एकमेकांक शुभेच्छा आहाय जाय तेका एक बाउंड्री आसत न्हू. सो ओलवाड्यान तूं काट कोले ती घेवपाक जाता न्ही फॉर आत्माडे आनी किरबाट which they have not done. What they have done is akko Igresh Jala, which was actually recognized as Igresh ward, there were 50 consisting of 55 houses and into Ratmane Kirbat and Naila. People who wish to go to a certain X booth have been shifted to another booth altogether. So we don't know what was the base for delimitation of the other MLA elections. But here, I think the bases have to be the ground reality, as in the ward limits have to be identified locally, and accordingly
whatever is convenient to the people has to be done. There are a lot of senior citizens who find it difficult to travel to the polling station, and keeping that in view, all these changes have to be incorporated. You can गोवा 365 खातीर बाणावलीच्यान रमेश नायक रावत. भारतात नवे कोविड दुयेंतींचो आंकडो 5,921 जाला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन 63% पावला, जाल्यार राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 63% जाला. फाटल्या 24 वरांत 289 मरणांची नोंद जाला. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 10 नवे दुयेंती सापडल्या, जाल्यार एकल्याक मरण आयला. पॉझिटिव्हिटी रेट आतां 0.70% पावला. भारतांत आयज 5,921 प्रकरणां नोंद जाल्ल्यान दिसपट्ट्या कोविड केसींनी मोठो उणाव जाल्लो दिश्टी पडटा. आयज 289 मरणांची नोंद जाली, जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 0.63% सकयल येयला. फाटल्या 24 वरांत 5,921 नव्या दुयेंती, 24 वरांत 2,089 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन पावलो 0.63%. 178 कोटी व्हॅक्सिनेशन. गोंयांत जानेवारीत उच्चांक गाठल्या उपरांत प्रकरणां देंविल्लीं पळोवपाक मेळटात. कांय दिसा सावन राज्यांत 20 परस कमी प्रकरणां नोंद जायत आसात. पॉझिटिव्हिटी रेट 1% लागसार आसा. फुडल्या सप्तकांत विधानसभा वेंचणुकेची मतां मेजपाचे दीस लागीं पावल्यात. हे फाटभुंयेर कोरोनाची स्थिती आतां नियंत्रणांत आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसो. 8 आनी 9 मार्चाक गोंयांत कांय कडेन पावसाचो शिवर जाल्यार कांय कडेन गडगड घालून घेतलो. 7 तारखेक हवामान सुकें उरतलें. चडांत चड 36 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. आज चढावत आणि उणें तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार रावूं येता. फुडल्या 24 वरांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव तयार जावच्या आदी फुडले 2 दीस चढावत तापमान थीर उरूं येता. फांतोडेर हलगशे धुके आनी दव पडटलो. हवामान बदलाची नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना, पूण दर्यादेगेर 75 किलोमिटराच्या अंतरार वारो नेटान घोळपाचो आशिल्ल्यान नुस्तेमारी बोटी दर्यांत घालच्यो न्हय अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. 8 आनी 9 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय. 24 वरांत चढावत तापमान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव. उण्या तापमानाक बदल ना. आजच्या चढावत आनी उणें तापमान 36 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. 5 आनी 6 तारखेक सुकें वातावरण. आयज मळब नितळ. फाल्यां फांतोडेच्या वेळार कांय कडेन दव आनी धुके. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवत जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.